Yes, done. What day amore? Jaya. What's what day amore? आमची सारख्या करायला आहे Good, very nice. Good congratulations. जे टुरिझम कॉटेज आसा तेजे उद्घाटन सोहळो जाल्लो आसा. ह्या उक्तावण सोहळ्याक तुमी कितें सांगपाक सोदता? हांव कॉम्प्लिमेंट करता, कॉंग्रेच्युलेट करता डॉक्टर गणेश गांवकर, जाका आमी प्रेमान भाऊ म्हणटात. तांचो आशिर्वाद लाभले कारणान ह्यो कॉटेजीस ज्यो केल्ल्यो म्हाका दिसता की 15-20 वर्सां पयलीं ताजेर कोणाची नदरय नाशिल्ल्यो, त्यो डिलॅपिडेटेड म्हळ्यार ह्या मोडपाकच खर्च कितलो लागतालो. But with his own creative mind, he has thought of utilizing all those which government had spent. आणि आयज एक बरे इन्व्हेस्टराक ताणें हाडलो आनी ताणें ह्या 2 वर्सां भितर हांगा हे रिफर्बिश केल्या. म्हाका दिसता की कालच स्ट्रक्चर केल्लो आसा असो. हो 25 वर्सांचो पयलींचो स्ट्रक्चर आसा तो आयज परत एक फावटी केल्लो आसा. सादारण 20 रूम्स हांगा केल्ले आसात. 5 कॉटेजी भितर एक रो हाऊजीस अशे केल्ले आसात आनी भायलो परिसर आसा तो ब्युटिफूल आसा. हाच्या बरोबरच आमचे डॉक्टर गणेश गांवकर भाऊन आमकां दुसरे एक 30 कोटीचो प्रोजेक्ट दिल्लो आसा, ज्या जाग्याचेर आमच्यो ट्रेन्स वगैरे वचून जे आमचे दिव्यांग आसतले किंवा बाकीच्यो बायलो आसतल्यो हांकां एक वेगळे तरेची सफर करपाची आनी त्याच बरोबर ज्या लोकांच्यान इतके व्हडली ट्रेल जायना तांकां बसून वचपाची फॅसिलिटी मेळटली. अनेक पार्किंग योजना आसतले, वॉशरूम आसतले, टॉयलेट्स आसतले. हांगा आयले नंतर आमकां 5 स्टार आमकां फॅसिलिटीज मेळपाक जाय हो उद्देश धरून आमी टुरिस्ट जे पयलीं पळयताले की आयले कितें काय भिकणां खावन गेले अशें न्हय. हांगा स्पेंडींग कॅपेसिटी आशिल्ले टुरिस्ट येवपाक जाय, तांणी हांगा परचेजीस करपाक जाय, तांणी हांगा रावपाक जाय आनी हांगच्या इकॉनॉमीक तांणी हातभार लावपाक जाय. अशा पद्दतीचे टुरिझम आमी फक्त म्हणटाले की सँड सी आनी बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आसात बिचे सायडीच्यो ते सोडून एक एडव्हेंचर टुरिझम, थ्रिलिंग टुरिझम, आमकां इको टुरिझम, जंगल टुरिझम अशा प्रकारचे जे ते नवे जे स्कोप ऑफ टुरिझम आसा तो तांणी आयडेंटिफाय केल्लो आसा आनी सांग्यावेल्यान सुरवात केल्ली आसा. म्हणजे ह्या साळावलेच्या धरणाच्या भोंवतणी वो विलोबनी असो स्ट्रक्चर आसा तो डिफरंट कामा खातीर 30 कोटीचो तो प्रोजेक्ट, ह्यो 20 कॉटेजीस आसा. ताजे नंतर आमचे वेलनेस सेंटर आसा, अनादर 50 crores वर्थ प्रोजेक्ट. त्या सायडीन लागून आशिल्लो आमचो जो हँडीक्राफ्ट कुणमी विलेज विच इज गेटिंग रेडी इन अनादर 6 months टायम. हातून शेजाराक येवपी आमचे रवींद्र भवन 71 कोटीचे असे जे वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट ह्या पंचायतीन भितर जाता. इट विल चेंज द लूक ऑफ our Sangay constituency. At the same time, it will introduce Goa as a different kind of tourism wherein आमकां जे नेचर टुरिझम आसा ते पळोवपाची संदी डॉक्टर गणेश गांवकर GTDCन आनी आमचे रोहन बाब खंवटे हांच्या टुरिझम डिपार्टमेंटान दिल्ले आसा. आमचे भितर आसात मिस्टर ओबेरॉय जांचे आयज म्हणजे अमृत तारा हे जे हॉस्पिटॅलिटी आसा एक बरे पार्टनर बरोबर घेवन जांचे मदीं क्रिएटिविटी आसा, जे इन्व्हेस्टर आसात आनी लोकांचो सन्मान दवरपी अशी वृत्ती आसा त्या इन्व्हेस्टरांक ताणें हाडले आसा. मन काळजांतल्यान हांव डॉक्टर गणेश गांवकर हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. भाऊ, टुरिझमाच्या अंतर्गत तुम्ही जो आयज कॉटेजी लोकार्पण केल्ले आसा असो नवो प्रोजेक्ट किंवा गिफ्ट आसा सांग्यार तुमी दिवपाचे आसा हेजे मुखार? विशय कसो आसा की हो जो प्रोजेक्ट पळय आसा न्ही आता जशें आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलें की कितें कितें हांगा येता तें आनी लोकांक आमी कशें अट्रॅक्ट करतले. पूण हांव एक गजाल तुमकां मुद्दाम सांगतलो कितें की ट्युरिस्ट हांगा येवपा जाय जाल्यार आमी कितें करचें पडलें, आमी नवीन नवीन गजाली करता आसतना लोकांक हांगा अट्रॅक्ट करपा जाय, लोकांक बऱ्यो फॅसिलिटी आनी बरी ट्रिटमेंट दिवपाक. आतां तुमी सगळे पळयता आतां की अशें आसा की लोकांक ट्रिटमेंट बरी जर दिली जायत न्ही जाल्यार लोक हांगा येतले. हांव एक गजाल तुमकां मुद्दाम सांगता की पयलीं जशें पळय सुभाषबाई सांगलें कितें की सन, सँड आनी सी हेच टुरिझम आसा.
आता आमी इंटरनॅट टुरिझम जे पळय वयता न्ही तितल्यान फायदो कितें जातलो सांगता. आमी हाय एंड स्पेंडींग जे पळय ट्युरिस्ट आसा न्ही ते टार्गेट करपा जाय. आमकां कशें आसा की पयशे खर्च करपी लोक जाय आनी त्या लोकांक आमचे जे पळय सौंदर्य आनी कल्चर पळय आसा पळय ती तो पळोवपाक मेळपा जाय. म्हाका निश्चित कितें आसा की विश्वास आसा की ज्या पद्दतीन आमच्या मिनिस्टरान सुभाष फळदेसायान इनिशिएटीव घेतलेलो आसा पळय न्ही सांग्याचो डेव्हलपमेंट करपाचो ते कोतान निश्चितच ताका यश येतलें. आनी हांव सदैव कशें आसा की जे प्रोजेक्ट आमकां सस्टेनेबल सामके प्रोजेक्ट आसा ते प्रोजेक्ट करपाक आमी सदांच तेंको दितले. आनी ते करता आसतना कशें आसा आमची बरी टीम आसा TTDCची जी टीम आसा ती तेंचे पोटेन्शियल आसा ते युटिलायज करपाची एक म्हणजे मनोमन एक तयारी आसा आनी ते लोकूय तशे आसा की सदैव तेंचें कोऑपरेशन आसता. आनी तितल्यान आमी सांग्यात न्हू आमचे सावर्डे हे जे पळय आतां रिमोट जे प्लेसीस पळय आसा पळय न्ही त्या सगळ्यांचेर लक्ष केंद्रीत करून मॅक्झिमम एम्प्लॉयमेंट आनी इकनॉमीक एक्टिविटी कश्यो क्रिएट जातल्यो विदावट डिस्टर्बींग इकोसिस्टम अशा पद्दतीचो आमची मोख आसा. कडेन ज्यो आमच्यो ट्युरिस्ट कॉटेजीस आयज इनॉग्रेट केल्ले आसात आनी ह्या कॉटेजीन भितर आमी एक गोष्ट पळयल्या की सगळ्या कॉटेजींनी मुवमेंट करपा खातीर एक्सेसिबल केल्ले आसात. ह्यो दिव्यांग आसतले डिजेबल्स आसतले ऑन व्हीलचेअर आसतले हांचे खातीर हे सगळे रेस्टॉरंट धरून थोडे रूम्स आसात ते स्पेशलायज्ड डिझायन फॉर दिव्यांग पीपल. टू रूम्स आउट ऑफ 20 रूम्स 2 रूम्स आर कॉम्प्लायंट केल्ले आसात आनी तातूंत भितर दिव्यांगाक वचपा खातीर जो वॉशरूम्स आसतले बाथरूम्स आसतले हे दिव्यांगाक कॉम्प्लायंट केल्ले म्हणजे एक्सेसिबल केल्ले आसात. I congratulate Mr. Oberoi for taking, without our intervention, you have done this beautiful So arrangement. we've done this because, globally you need 5% of the rooms as ADA compliant. Okay. We've done 20 here because if I do one, I have to do both. Correct. Yeah. In that block, at least 4 rooms will be ADA compliant because if you see the ramp when it goes Correct. past the restaurant, Yeah. when you open from the front, 6 rooms on one side will be ADA compliant. Oh, Enough. very nice. Enough. And you have given a separate path, and which is a very good gradient for carrying all disabled people also with the wheelchair. They can Also smoothly for move services. into the cafeteria and move into their eating place. Food court also is made accessible. Thank you very So much. somebody from GTDC said, why don't you take a 5-star classification? Yeah. And I said, I don't need classification. My rates are irrespective of classification. So we treat this as 5-star. Don't worry. No, yes.